नमस्कार इश्टानो. फाटले खुबशे दीस आमकां खुबशीं आंदोलनां पळोवपाक मेळ्ळी. हितून बरेची गोश्ट म्हणटा ती की इवन BJP वाले रस्त्यार देवले तेंची आंदोलनां पळोवंक मेळ्ळी. आतां हेजो अर्थ आमी असोय लावंक शकता की काही वर्सां पयलीं आमच्या प्रधानमंत्रीन आनी म्हाका याद येता त्या हिशोबान आमच्या मुखेलमंत्रीनूय आमकां प्रोटेस्टरांक आंदोलनजिवी म्हटलेले. सो आतां BJP वाल्यांक आंदोलनजिवी जावपाची इच्छा जाल्लेली आहा हें पळोवन बरें दिसता. मे बी फुडाराची तयारी करता, आमच्या वांगडा सरकारा विरुद्ध प्रोटेस्टाची बीन तयारी करता, प्रॅक्टीस चल्ला, वेलकम मूव. BJP वाल्यांक ती आतां संवय लावन घेवपाची ऑपोजिशनान बसपाचें, कित्याक लोक अक्षरशा विटलेले आहा तुमचे. एक बारीकसो एडवायस आनी सजेशन टू दी प्रोटेस्टर्स, यंग प्रोटेस्टर्स, यूथ आमचे. बी फोकस्ड. जेन्ना खंयचो विशय घेता प्रोटेस्टाक तेजेर फोकस रावलेले सदांच बरें. अशे डिस्टर्बन्सीस मागीर आनीक कितें टॉपिक्स घेवन येयले, अजेंडास घेवन येयले काय मागीर चडशे प्रोटेस्ट डिरेल जाता. हे आमच्या एक्सपिरियन्सांतल्यान तुमकां आमी सजेस्ट करपाक सोदता. बट नेवरदलेस तुमी एक इनक्रेडिबल अचिवमेंट केल्लेले आहा. अ बीग कॉंग्रेच्युलेशन्स टू यू ऑल, एक्सेप्ट फॉर दॅट लास्ट पार्ट ती करपाची गरज नासलेली, कित्याक आनी खूब व्हडले व्हडले मुद्दे आहा गोंयचे जे आमकां आतां कलेक्टिवली एड्रेस करपाक मेळटले आहले इफ नॉट फॉर दीस. हितून स्ट्रॅटेजिकली सुद्दां जर आमी पळयत जाल्यार यू पीपल हॅव प्लेड रायट इन टू द हँड्स ऑफ दी रुलींग पार्टी, दी BJP. तेंचे कोर अजेंडाज कितें आसा हें समजप गरजेचें. तेंचे कोर अजेंडाज आसा ते एंटी नॅशनल्स, तशेंच हिंदू मुस्लीम, हिंदू क्रिश्चन, रिलिजियस. दीज आर देयर कोर एजेंडाज. आनी तुमी जर ह्या डोमेनान वयतात जाल्यार यू आर ऑलवेज अप फॉर अ ट्रबल. सो यू हॅव टू बी व्हेरी व्हेरी कॉशियस वेल हँडलिंग दीस सब्जेक्ट मॅटर्स, वीच ऑबियसली रिजल्ट कितें येता आतां तांकां इवन आफ्टर युअर विक्ट्री अपर हँड तांकां मेळ्ळोसो आतां दिसपाक लागला. म्हणून ते आतां आनीक आनीक हो नरेटीव एंटी नॅशनलाचो चलोवपाक लागला अननेसेसरी. आतां ह्याच एंटी नॅशनल नरेटिवान ही जी आतां जात्रा फेस्त जे BJP वाल्यांनी मांडला तितून आमी एक आमचो मांड घालपाक सोदता आनी सरकाराक एक प्रश्न विचारपाक सोदता. सरकाराक तशेंच हे जे आतां आंदोलनजिवी नवीन जे तयार जाला BJPचे तांकां की आमकांय मातशें इन्क्वायरी इन्वेस्टिगेशन करून न्हू ह्या एका प्रश्नाचें उत्तर जर आमकां तुमी सोदून काडून दिता जाल्यार खूब उपकार जातले तुमचे. विशय असो आहा इश्टान. टायम्स ऑफ इंडियाचो 4 मार्च 2019चो हो न्यूज आर्टिकल कितें म्हणटा, वेन अ पाकिस्तान सिटीजन हेल्ड अ मायनिंग लीज इन गोवा. गोंयान खंय एक पाकिस्तान सिटीजनाची मायनिंग लीज आसलेली, आमकां खबरूय नासलेलें. मातशें रिसर्च करता करता ही बातमी नजरेक पडली. अरे वा, म्हटलें पाकिस्तानाचे सुद्दां सिटीजनाची मायनिंग लीज गोंयान आहा, मागीर ती चल्ली कशी तर. सो तितून हो पॅरेग्राफ मातसो म्हत्वाचो असो दिसता इश्टानो, पळोवन घेवचो. द पोर्चुगीज इरा गव्हर्मेंट हॅड ग्रांटेड टायटल ऑफ कन्सेशन TC नंबर 14/52 एट कोलंबा सांगेन in an area of 100 hectares to Badruddin Bhavani of Margaon on February 22, 1952 for mining iron ore. म्हटले पोर्तुगीज काळान आनी तेज्या उपरांत मे बी तो स्थलांतरीत जालो पाकिस्तानाक दिसता. सो रायट नाव तो मनीस पाकिस्तानी सिटीजन. फुडें कितें जालें तें पळोवया. देन मायन्स मिनिस्टर दिगंबर कामत इन ऑगस्ट 2006 renewed the mining lease which was executed through a power of attorney in Karachi. The lease was renewed bypassing the advice of the then mines secretary not to renew the lease. This was also observed by the Supreme Court Central Empowered Committee CEC in 2012. आता इश्टानो, आमकां जे प्रश्न पडटा आनी जेची उत्तरां होपफुली आमकां आतां BJPंतल्यान आनी हे जे नवीन आमचे जे यूथ BJPचे BJYM म्हणटात पळय ते, मागीर ABVP हेंचे कडल्यान
मेळटली आनी तेंचे कडल्यान म्हटल्यार तेंच्यांनी विचारून आमकां सांगचें अशी अपेक्षा ती, कित्याक तेंच्यांनी फुडाकार घेतला न्हू एंटी नॅशनल नरेटिवाक. सो हेज्या पेक्षा आनीक एंटी नॅशनल कितें जातलें की पाकिस्तानाच्या सिटिजनाची मायन गोंयान कोणी तरी पॉवर ऑफ एटर्नीचेर घेतली आनी चलयली. आतां ते पॉवर ऑफ एटर्नीचेर किंवा ते एग्रीमेंटान ह्या मायनीच्यान जो कितें प्रॉफीट येता तेजो शेअर ओरिजिनल लीज होल्डराक म्हटल्यार पाकिस्तानी सिटिजनाक गेला जाल्यार गोंयच्यान पयशे पाकिस्तानाक पावले टॅररिस्टांक. आनी कोणी रिन्यू केली? बाब दिगंबर कामतान. हे पळय हांगासर दिसता. आनी दिगंबर कामत सद्याक खंय आहा? BJPन आसा. सद्याचो मायनींग मिनिस्टर कोण? बाब मुखेल मंत्री बाब प्रमोद सावंत. सो आतां हितूंतल्यातल्यान ह्या म्हायती कोण दितलो आमकां की पाकिस्तानाच्या नॅशनलाक मायनींग लीज रिन्यू जाली. कोणी पॉवर ऑफ एटर्नी कराचीक केली खंय? कराचीक करून हांगासर लीज रिन्यू जाली दिगंबर कामतान केली. आतां दिगंबर कामत वचोन BJPन बसलेलो आसा. ही घोर एंटी नॅशनल एक्टिविटी. हेजी आतां उत्तरां कोण दितलो आमकां? म्हटल्यार गोंयच्या मायनिंगाचो पयसो पाकिस्तानाक पावलो तर आनी मायनींग एप्लाय कोणी केली? हांगासर पॉवर ऑफ एटर्नी दिली कोणाक? हू वॉज द हँडलर्स? दिगंबर कामतान ही रिन्यू कित्याक केली? कोणाचें एप्लिकेशन येयल्लेली? कोणाच्या एप्लिकेशना वयल्यान रिन्यू जाले? हे सगळ्या प्रश्नांचें उत्तर आतां आमकां हे हायपर नॅशनलिस्ट पार्टीन दिवपाक जाय न्हू. काय फक्त प्रोटेस्टर जेन्ना इनवॉल्व जाता तेन्ना एंटी नॅशनल एक्टिविटी आमी खपोवन घेवचे ना, पूण धंदो जेन्ना येता तेन्ना सगळें चलता अशें कितें धंदे आहा BJPचे? सांगचें आमकां हे जाय आतां कळपाक जाय हे सगळें. आनी हे यूथ आहा पळय हेंच्यांनी तुमचे जे लिडर्स आसा पळय तेंच्यांनी कितें कितें कारस्थानां केल्लेली आहा हें तुमकांय कळपाक बरें. बेश्टे दोळे धांपून तेंच्या फाटल्यान वचोनाका, समजोन घेया. हे तुमकां आमिशां दाखयतले, स्वप्नां दाखयतले की तुमी फुडचे लिडर्स बीन म्हणून, पूण तुमी सारक्या डायरेक्शनान वयता, गोंयच्या देशाच्या हितान काम करता काय ना तें हें समजप म्हत्वाचें. हांव हीच गोश्ट आमच्या प्रोटेस्टरांकूय सांगता की तुमच्या प्रोटेस्ट जेन्ना ऑर्गनायज करता कसले कसले थंयसर लोक येता मातशें नजर दवरप गरजेचें. नाल्यार मागीर आमी काम करपाक वयतले बऱ्याचे आनी तेजे मागीर भलतेच कितें जातलें अशें जावंक फावना. आनी रुलींग पार्टी जस्ट वेटिंग फॉर द ऑपॉर्च्युनिटी. एज आय हॅव सेड यू पीपल हॅव प्लेड रायट इन टू द हँड्स ऑफ BJP. हे दिगंबर कामत तुमचे कडेन बसला. तुमी जाय तशी सुशेगाद बसा, चवकशी करा आनी आमकांय सांगा एप्लिकंट कोण आसलेलो, दिगंबर कामतीन कितें कन्सिडर करून तेन्ना ती लीज रिन्यू करून दिली, प्रेझेंट स्टेटस कितें आनी गोंयच्यान कितलो पयसो पाकिस्तानाक गेलो तो. हे उत्तरां आमकां मेळ्ळ्यार सगळ्यांक बरें जातलें. क्लॅरिटी येतली. BJP कितली नॅशनलिस्ट पार्टी ती मागीर आमकां पडटलेशें. आमकां उत्तरांची वाट पळयता आमी, अपेक्षा धरता आमी. सो इश्टानो सगळे जाण मेळोन हे पळोवया BJP आमकां कितें उत्तर दिता तें ह्या प्रश्नाचेर. टील दॅट टायम विचार करा. देव बरें.